फिलिपकारांक पावलुचें पत्र चॅप्टर 1. फिलिपी शारांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सगळ्या भक्तांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलू आनी तिमोथ जेजू क्रिस्ताचो चाकर नोमान कोत्तात. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमचे सवें आसूं. पावलूची दिनवासनी आनी मागणें. तुमचो उगडास कोत्तां तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिनवासतां आनी तुमकां सोमेस्तां खातीर प्रार्थना कोत्तां तितलेय पावटी खुशालकायेन तें कोत्तां. कित्याक पयल्या दिसा थावन तें आयज पर्यंत शुभ वर्तमानाच्या म्हज्या वावरांत तुमी म्हाका आदार दिला. देवान तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यंत हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसां आनी तुम्हा सोमेस्तां विशीं ही भावना म्हाका आसूंक फावोच. कित्याक देवान म्हाका फावो केल्ल्या देण्यांत मुणगे म्हज्या सांकलिनी आनी शुभ वर्तमानां राखच्या आनी थीर कोतच्या कामांत तुमी सगळीं म्हजीं भागीदारां. जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या मोगान तुम्हा सोमेस्तांचो हांव कितलो मोग कोत्तां हाचो खूद देव म्हजो गोवाय. तुमचो मोग ओदीक वाडो स्वताची ओदीक उंच वळख आनी ओदीक खोल अनुभव तुमकां मेळूं. आनी हे परी कितें ओदीक बरें तें तुमी सदांच वेंचून काडूंक पावूं हें म्हजें मागणें. अशें निर्मळ आनी निरअपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. देवाक मानता तसल्या जिविताचीं फळां जेजू क्रिस्त आमचें सवें उत्पन्न कोत्ता. असल्या फळांनी तुमचें जिवीत त्या दिसा भरोन येतलें आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणणी. पावलूची परिस्थिती. भावां भयणीनो, म्हजी आतांची परिस्थिती शुभ वर्तमानाचे परगोटणेक ओदीक फायद्याची जाली. हें तुमी जाल्ली म्हाका जाय. क्रिस्ता खातीर म्हाका बोणकोणींत घाल्ला म्हूण न्हय फकत राजवाड्यांतल्या सगल्या मोदें पूण हेराय सगल्या लोकां मोदें गाजलां. आनी हांव बोणकोणींत आसां देखून जायत्या भावां भयणींचो सोम्याचेर दवरलेलो भावार्थ ओदीक घट जावंक पावला आनी तीं ओदीक धिरान आनी भिरांती विने देवाचें उतर परगटूंक लागल्यांत. तांतलीं कांय जाणां नाटकायेन आनी एकामेकाक विरोध करून क्रिस्ताक परगटतात तें खरें, पूण दुसरीं बऱ्या मोनान कोत्तात. ही निमाणी देवान म्हाका शुभ वर्तमानान राखपाचो वावर दिला म्हूण जाणा जावन मोगान वावुरतात. तीं पयलीं खऱ्या मोनान न्हय पूण नाटकायेन क्रिस्ताक परगटतात तीं म्हजे बोणखणीचे त्रास वाडयतलीं म्हूण समजतात. पूण कांय परवाना कशेय भाशेन बऱ्या वा वायट मोनान क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां. आनी हांव खुशालूच रावतलों कित्याक तुमच्या मागण्यांनी आनी जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो खतखतीत आवंडो आनी भरवंसो होच की हांव कित्यांतूच लजेक पडचो ना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच तशें आतांय काळजीदारपणान भरोन हांव फुडें वेतलों आनी म्हजे कुडींत क्रिस्ताक व्हडवीक मेळटली. म्हणटच म्हज्या जिविताक कसलो अर्थ आसा? फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक अर्थ दिता, पूण हांव मरोन जाल्यार ओदीक फायदो जातलो. अशें आसतना जिवो उरून म्हज्यान ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन हें जिवीत सोंपून क्रिस्ता सोशें आसूंक हांव अंतरेकतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव जिवो उरलोलो तुमचे पासत ओदीक गरजेचें.
तुमकां अदीक धीर दिवंक आनी बावार्थान तुमची खुशालकाय वाडोवंक हांव जिवो उत्तलो आनी तुम्हा समेस्तांच्या वांगडा आसतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचें मोदें परतून येतोच म्हजे खातीर जेजू क्रिस्ता सवें तुमकां अभिमान भोगता तो एकदम वाडटलो. भावार्थाच्या झुजांत आनी कोश्टां दोगडांनी थीर रावचें. तें कितेंय जावं, क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावंक जाय. अशें तुमचें मोदें वचून हांव खाशा पळोवंक पावूं वो पयस थावन तुमची खबर आयकून तुमी एका काळजाचीं जावन थीर उबीं आसात म्हूण आनी शुभ वर्तमानाच्या भावार्था खातीर एकाच मनान वांगडा झुजतात म्हूण म्हाका गमून येवं. तुमच्या दुस्मानांक कशेच भाशेन तुमी भिवू नाकात. तांचें निसंतोन जातलें आनी तुमकां सुटका मेळटली म्हूण ही एक देवान दिल्ली खुणा जातली. कित्याक क्रिस्ताचेर भावार्थ धरूनकूच न्हय, पूण ताचे खातीर कोश्ट दोग सोंसूंकूय देवान तुमकां फावो केला. तुमी म्हाका झुजलोलो पळयला आनी अजून पर्यान हांव झुजतां म्हूण तुमी आयकतात. त्याच झुजांत तुमकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें